देवळाचो म्हाजन ह्या नोटान सांगता सगळ्या कम्युनिटी मेंबरान म्हाका एक बिनविरोध हेजो प्रेजिडेंट म्हणून म्हाका निवडून दिल्लो आसा ह्या देवळाचो प्रेजिडेंट म्हणून म्हाका निवडून दिल्लो आसा त्या मुळे 3 वर्सांच्या काळासाठी थोडे जे उपक्रम आसा ते हांव कंप्लीट करतलो ही आशा दवरता. नमस्कार, हांव देवस्थानचो नवनिर्वाचित सचिव किरण नार्वेकर. आज 70 वर्सांची परंपरा आसा आमची देवळाची. दर वर्सा सरकारी कायद्यानुसार हेचे निवडणूक जाता. आज निवडणूक प्रक्रिया सगळी पार पडली आसा. सगळे जे महाजन आसा तेंच्यांनी आमकां सामकें बरे तरेचे सहकार्य करून जांचें नांव सुचयलें ताका मान्यता दिल्ली आसा आनी श्री दिलीप भगवंत करपे हांचे कडेन अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्ली आसा आनी ताजे बरोबर आमी सगळे सचिव खजिनदार हे सगळे ताजे बरोबर एकमतान काम करपाची आयज आमची देवा कडेन आमी शपथ घेतलेली आसा. आज इतलेंच सांगूंक शकता की देवस्थानाचो व्याप हो भयंकर वाडलेलो आसा आनी वाडलेल्या कारणान हें देवस्थान मध्यस्थानी ह्या शहरा भागाचें मध्यस्थानी आसा आनी भक्तगणांचे हांगा खूब गर्दी जाता आनी ताका लागून जे उत्सव जाता तितून सगळ्यांचें सहकार्य लाभचें पडटा. पूण सहकार्यान सगळ्या महाजनांचें सहकार्य घेवचें पडटा आनी तें सहकार्य दिता आसतना आमचे जे महाजन आसा ते सदतीत आमकां सहकार्य करीत आसा. दर वर्साक जेन्ना तांकां जे समिती ताणें सहकार्य केलें तशें आमकां केल्लें आसा. आमी तांच्या ह्या सहकार्यान फुडें सरलेले आसा आनी हें देवस्थानची भरभराटी जावची आनी हे 3 वर्साच्या कार्यकाळात आमी सगळें हें कार्य आमी सुरळीत करतले. ही तुमची सगळी निवडणूक जाल्यार ती बिनविरोध. हय, बिनविरोध.